आयज आमी विजयानंद हायर सेकंडरी स्कुलाच्या थोड्या भुरग्यांक हांगासर सिवेज ट्रिटमेंट प्लान लाखेऱ्या बिचोलीम हांगा घेवन आयिल्ली आसा। आमकां बिचोली म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या वतीन हांगासर इनवायट आसली। मेन म्हणजे हांगासर आमी भुरग्यांक हाडला ते तांकां जाणीव करपा खातीर, तांकां कळपा खातीर की कचरो म्हणजे कितें, कचरो हो कसो तयार जाता आनी कशे तरेन आमी ह्या कचऱ्याची हांगासर बरे तरेन विल्हेवाट लावंक शकता। आमी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ यंग पीपल, आमी आमच्या वाटेन कितें प्रयत्न करूं शकता हांगा आमचो कचरो कमी करपा खातीर। जो कचरो जो रिसायकल जायना तेजे कशे तरेन हांगासर ताजो उपयोग करून घेतात, तो कसो तरेन हांगासर बायो वेस्टान जावं मिथेन गॅस बायो गॅस प्लांटान कन्वर्ट करता ते हांगा भुरग्यांक आमकां आयज सांगलेलें आसा। कचऱ्याचें सेग्रिगेशन म्हणजे वेगळो वेगळो कचरो कसो तरेन सेपरेट करता हाच्या बद्दल सुद्दां म्हायती आमकां बरे तरेन हांगा मेळिल्ली आसा। आनी ह्या विजिटींतल्यान अशीच आस्त बाळगिता सगळ्या भुरग्यां कडल्यान की ते फुडें कचऱ्याचे चिंतून थोड्यो गजाली लायक प्लास्टीक एन ऑल वापरतली आनी आपल्या वाटेन जाता तितलो कचरो कमी करपाचो प्रयत्न करतली। धन्यवाद। सो म्हाका हांगा येवन कळ्ळें की कचऱ्याचो म्हत्व कितें जाता आमच्या जिवनांत, की कचरो आमकां आमच्या धरती माताक कितें कितें करता तो, आनी हांगा कचऱ्याचो सेग्रिगेशन कितकें इम्पॉर्टंट आसा आमच्या खातीर आनी आमच्या जिवनान, आनी कचऱ्याची कितें कितें इम्पॉर्टन्स मिन्स कितें कितें हितून दुसऱ्या भागान आमी यूज करूं शकता आनी कचरो कितको हितून यूज जाता आमच्या लायफान तें आमकां कळ्ळें। सो आनी आमी कचरो कितको कमी करपाक जाय आनी कितको यूज करपाक जाय, कितें कितें यूज करूंक जाय, कितें यूज करूंक नाका। इवन प्लास्टीक आमी यूज करता तें कमी करूंक जाय। इवन पेपर कप्स आसा वो पेपर आमी म्हणटा प्लास्टीक हेच्या पेक्षा पेपर यूज केल्लो बरो, तो सुद्दां पेपर आमच्या खातीर हार्मफूल आसा। तो पेपर चड वखदान आमी म्हणटा कित्याक पेपर यूज केल्यार तो रोखडो डायजस्ट जातलो मातयेन, पूण तो जायना, ताका खूब टायम लागता आनी तेजोच प्लास्टीक आमी जळयतात हें तें करतात तें सगळें खूब जाता, तेजें पॉल्युशन जाता। तेज्या पेक्षा आमी त्या बायोगॅसान हें करीत जाल्यार आमकां तें खूब हेल्पफूल जाता। सो आमकां तें हांगा येवन तें सगळें कळ्ळें की प्लास्टीक व तें कितें हितून यूज करूंक शकता, कोणाक तें आमी हितून प्लांटान हाडून दिलें जाल्यार तें कितकें यूज जावपी आनी कशें कशें कितें जाता तें सगळें कळटात। आयज आमी येयल्ले बायोगॅस प्लांट्सां, तितून आमी शिकल्यात खंय बायोगॅस तयार जाता, कितें कितें यूज आसा तेजो, मागीर प्लास्टीक काय रिसायकल करप, रोड्सान यूज करप, सिमेंट फॅक्ट्रीन दिवप, आनी घरांचे आतां जितके वेस्ट जाता ते काय हें करप, ट्रीट करप सगळें।